खरेंच वाईट दिसता जेन्ना आमच्या गोयच्या कामगारांक रस्त्यार देवचे पडटा आपल्या हक्काक लागून 60 वर्सां जाली तरी तेच गजाली चालू आसात, तेच रस्त्यार देवचे पडटा, तेच हक्काक लागून झगडचे पडटा, वताक रावचे पडटा, फॅमिली बायलेक सोडून सदांच प्रोटेस्ट करचे पडटा, चळवळ करची पडटा। हे जे सरकार येता ते कोणाक लागून म्हणून काम करता। आयज जर तुम्ही सगळीकडे पळयशात तुमच्याच कंपनीचो आयज इशू धरा, भायले मॅनेजमेंट आसा ते आमकां सदांच ओव्हरपावर करता आणि ह्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स घेवन पॉलिटिक्सांचे जे लोक आसा ते सदांच लोकांचेर अन्याय करीत असतात, आमच्या बारीक लोकांक दामून दवरतात। म्हटल्यार आमचो गोंयकार वयर सरलो तांकां नाका, आमच्या गोंयकारांक ते सॅलरी दिवपाक सोदिना, आमच्या गोंयकारांक ते इन्क्रिमेंट दिवपाक सोदिना, आमच्या गोंयकारांक ते प्रमोशन दिवपाक सोदिना। भायले लोक हाडटात, भायल्या लोकांक भरतात, त्यांची प्रमोशनां करतात, आपूण सगळे सॅलरीज घेतात आणि गोंयकारांक फक्त एक्सप्लॉयटेशन आणि हॅरेसमेंट करता। आणि हे जावपाक एकूच कारण, हे जे पॉलिटिशियन आसात ते फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स करता, आपली हफ्तेगिरी थंय करता, दलालगिरी करता आणि सगळे पॉलिटिशियन थंय गोंयकारांक सोपोवपाचें काम करतात। कित्याक गोंयकार जेन्ना बेकार जातलो, गोंयकार जेन्ना गरीब जातलो तेन्ना त्यांच्या गोंयकार पांयाकडे वयतलो आणि तांकां गोंयकार फक्त त्यांच्या पांयाकडे येयल्लो जाय, गोंयकार वयर सरलेलो नाका। जागेचो इशू जावं ना जाल्यार कामाचो इशू जावं, आयज जॉबाचेर प्रत्येक कंपनीन गोंयकाराक हॅरेसमेंट जाता, प्रत्येक गोंयकाराक आयज कंपनीन त्रास जाता, प्रत्येक गोंयकाराक आयज ताका प्रमोशन मेळना, सॅलरी मेळना, गोंयकारांक कामार सुद्धा घेयना। आणि तुमच्याच कंपनी पयला आसतले की नवे नवे जे रिक्रुटमेंट जाता ते भायल्यान जाता आसतले, जाता काय ना? एव्हरी टाइम आमचे गोंयकार हांगा बेकार आसा, हांगा 70 तालुक्यान, हांगा बिचोले तालुक्यान कितलेशेच गोंयकार आमचे बेकार आसा, शिकलेले आसा, आवय बापूय तांकां शिकयता, कामाक मेळटले म्हणून हांगा इंडस्ट्रीज हाडला, आमचो जागो गव्हर्नमेंटान काडून तांकां दिला, आमकां कामां मेळपाक लागून। पूण आयज आमच्याच भूमिपुत्रांचेर आणि आमच्या गोंयकारांचेर आणि स्थानिक लोकांचेर फक्त अन्याय अन्याय आणि अन्याय जाता। हेचेर सोल्युशन काडपाक सोदिना, कित्याक जर तेंच्यांनी ह्या कंपनीच्या अगेन्स्ट उलयले नाल्यार वोट बँकेच्या अगेन्स्ट उलयले जाल्यार तांकां तेंची वोट पडपाची ना। सो सगळे जाण आपल्या मायग्रंट वोट बँक, जे भायले लोक येयला त्यांच्या वोट बँकाचेर डिपेंड आसा आणि हांगा जे स्थानिक लोक आसा, हांगा जे भूमिपुत्र आसा, गोंयचे जे लोक आसा, नीज गोंयकार, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा, त्यांच्या हक्काक लागून एक कायदो सुद्धा करिना। आयज गोंयकारांक झगडटलो जाल्यार गव्हर्नमेंटा कडेन वचपाक शकना, म्हणून आमकां जे रस्त्यार येवचे पडटा। आयज हो दीस घेवपाक जायना, काडले आमची सॅलरी कमी केली। पूर्व आमी आयकला की तुमकां चवथीक तुमकां पयशे पासून दिवंक नासले, चवथीच्या सणाक हे व्हडले हिंदुत्वाचे जे गजाली सांगता, हे पॉलिटिकल पार्टी हांगा चवथीक पासून पयशे भायर काडिनात, जाल्यार कसले हिंदुत्व आनी खंयच्या हिंदूंक वांटोवंक सोदता आमकां तरी खबर ना। 10 महिने झाले लिडरांक आता पगार ना, म्हटल्यार हेचे रिजन कितें, म्हटल्यार ते युनियन ब्रेक करपाक सोदता, लोकांचे हांगा जे आमच्या कामगारांची युनिटी आहा पळय ती ब्रेक करपाक सोदता, तांकां दामून दवरपाक सोदता आणि अशेंच चलताले। तुमकां गुलाम कशे दवरपाचे आसले, लाचार कशे दवरपाचे आसले, हेच षडयंत्र हे सगळे जाण सरकार करतात। आमकां खंय तरी हे मोडून काडपाक जाय। 2022 सरकाराक लागून पॉलिसी, गोंयकारांक लागून एक पॉलिसी ह्या सरकारान करपाक जाय। जर पॉलिसी जायना जाल्यार सदांच आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें। तुमकां येवचें पडलें आणि गोंयकारांक गोंयान गोंयकारांचे रायट मेळपाक जाय। आमी कर्नाटका वचोंक ना, कारवार वचोंक ना आमचो हक्क मागपाक, आमचो हक्क आमी गोंयान मागता, आमच्या जमनीर मागता, आमकां मेळपाक जाय। एकूच तुमकां सांगता, तुम्ही युनायटेड रावा, रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच तुमच्या वांगडा आसतली। एक उलो मारा तुम्ही, आमी पावतले। थँक्यू।